भुरग्यानो नमस्कार. आयज आमी कोंकणी व्याकरण शिकुया. पाठ 1 नाम. नाम नाम म्हणल्यार कितें? मनशाचे, प्राण्याचे, वस्तूचे वा जाग्याचे नाव हे नाम. पणजी शाराचें नाव. अमे मनशाचें नाव. सदाफुली फुलांचें नाव. चिकू फळांचें नाव. चिमणी सुकण्यांचें नाव. मांडवी न्हंयचें नाव. मडकय गांवचें नाव. कांकणां वस्तूचें नाव. मीठ वस्तूचें नाव. गाय प्राण्याचें नाव. ही सगळीं मनशांची, प्राण्यांची, वस्तूंची तशेंच जे जे आमकां आसा म्हणपाचें कळटा दिसता तांची नांवां. आतां ही कांय वाक्यां पळयात. 1. म्हजी आवय म्हाका आवडटा. 2. तो भुरगो खूब हुशार. वयल्या वाक्यांत आवय, भुरगो ही मनशांची नांवां. मनशांचें नाव हें नाम. 1. बैल रवत करता. 2. बिलू दूध पिता. वाक्यांतली बैल, बिलू ही जनावरांची नांवां. जनावरांचें नाव हें नाम. 1. तूं हें पुस्तक वाच. 2. दिवो मातसो पेटय. वाक्यांतली पुस्तक, दिवो ही वस्तूंची नांवां. वस्तूंचें नाव हें नाम. 1. गांवा परस शार व्हड. 2. हो वाठार निवळ आसा. वाक्यांतली गांव, शार, वाठार ही जाग्यांची नांवां. जाग्यांचें नाव हें नाम. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं नामां सोदात. 1. मेघा लाडू खाता. मेघा लाडू ही नामां. 2. बाबान म्हाका बॅट हाडला. बाबा बॅट ही नामां. 3. रेंदेर माडार चडटा. रेंदेर माड ही नामां. 4. भुरगीं आंगणांत फोग लायतालीं. भुरगीं आंगणांत फोग ही नामां. वाक्यांत आयिल्लीं ही सगळीं नामां. तर भुरग्यानो, तुमचे मना पासून आभार. घरात रावात, सुरक्षीत रावात.